गोंयांत मांडवी न्हंयचेर नवो पूल बांदपा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान आनी नाबार्डा कडल्यान निधी घेतला हाचेर मुखेलमंत्र्यान उत्तर दिवचें अशी मागणी सुदीन ढवळीकारान केल्या. केंद्र सरकारा कडल्यान निधी घेतला तातूंत नाबार्डा कडल्यान पणजेचो पूल उबारपा खातीर GSIDCन घेतिल्लें रीण फारीक केलां काय ना हाचेरूय स्पश्टीकरण दिवचें. आमकां एश्युरन्स दिले मुख्यमंत्र्यान की आमी जाय तितलेच पयशे घेता, मान्य, जाय तितले पयशे घेताय आसत. पयलीं म्हणजे गोवा गव्हर्मेंटान मांडवी ब्रिजाचेर जे पयशे मागिल्ले 289 कोटी कितले, तातूंतले 200 कोटी दिले. आतां मांडवी ब्रीज बांदता आसतना GSIDCन नाबार्डा कडच्यान पयशे घेतले. आतां टू वे पयशे आयल्या, नाबार्डा कडच्यानूय पयशे घेतल्या, हांगच्यानूय पयशे येता. लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाला. मुख्यमंत्र्यान आनी फायनान्स मिनिस्टरान क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा की हे नाबार्डाचे पयशे आयल्या नंतर पे केले काय कितें. हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. नाजाल्यार मागीर बँके सारकें जातलें. बँकेक एका ह्याचेर एक कडेन बँके पयशे घेता आनी परत ताजेरूच दुसरे बँके वचून पयशे घेता. तशें जावपाक जायना. ती मॅसेज वचपाक जायना. सो तें क्लॅरिफिकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी त्या नंतर आज बसून 100 कोटी, 200 कोटी, 100 कोटी आनी परत काल हांवें वाचली गोवा दुताचेर एक एडवर्टायजमेंट. जी एडवर्टायजमेंट आयल्या ती परत 100 कोटी आसा. कितें हांव म्हणना, पूण आतां जे पयशे घेतल्या ताका आमकां आन्सर दिल्लें की हे सगळे डेव्हलपमेंटा आमी पयशे वापरता म्हणून. म्हाजे म्हायती प्रमाणे जवळ जवळ 60% वयर पयशे हे सॅलरीकूच वता. त्या नंतर जे फाटले सेक्युरिटी आमी घेतल्या ताका हे पयशे वता लोन फारीक करपाक. डेव्हलपमेंटा एज ऑन टुडे PWD 300 कोटी रुपया दिवपाची उरल्या. ह्याका जवळ जवळ 40 कोटी उरल्या. जयकाक 40 कोटी रुपये दिवपाची उरल्या. त्यानंतर सिवरेजी 100 कोटी रुपये दिवपाचे उरल्या. आनी हो सुतोवाच आमी एसेंब्लीत केल्लो तेन्ना आमकां सांगिल्लें की हे सगळे 4 म्हयन्यांत मुखार सारकें जातलें म्हणून. म्हाका दिसना आनी त्या खातीर नवीं कामां घेता आसतना हाजेर विचार करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. कारण स्टेट इज रूईंग टुवर्ड्स डेथ.